त्यांचे जे विजन आसा गोंय राज्या भितरलें ज्या तरेन तांच्यांनी सांगलें आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हो देश तेंच्यांनी घेतलो आनी स्वयंपूर्ण गोंय करपाक लागून ते वावरत रावले आनी आज आमी पळयतात ज्या तरेची स्टॉलां आमी जर पळयलीं आसत जाल्यार गोंयचो ब्रँड जाल्लो वेगवेगळ्यो सरकार ग्रुपांतलो प्रॉडक्ट आज एक ब्रँडेड प्रॉडक्ट जाल्लो आनी प्रत्येक हाच्या भितर स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संदर्भातली भावना प्रत्येकाच्या भितर निर्माण जाल्ली आज तांच्यांनी ध्यास घेतिल्लो आसा की गोंय हें निवळ गोंय जावंक जाय कारण ज्या तरेन आमी पळयतात टेम्परेचर वाडत आसा आमी पळयतात आनी त्यामुळे ह्या हाका जर पर्याय जर कितें आसत जाल्यार झाडां लावप हो पर्याय आसा आनी म्हणून ज्या तरेन आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी म्हणटात एक पेड माँ के नाम म्हणजे आमी प्रत्येकान एक झाड लावं जाय आनी माँ के नाम आमी इतल्याकूच म्हणटात आवयच्या नांवान जर लायलें आसत आवय बरोबर घेवन जर लायलें आसत जाल्यार ज्या तरेन आमी आमच्या भुरग्याची काळजी आवय घेता किंवा आवयची काळजी भुरगो घेता त्या प्रमाणे त्या झाडाची काळजी आमी घेतले आनी म्हणून मुख्यमंत्र्याचें एक स्वप्न आसा गोंया भितर 10 लाखाची 10 लाख झाडां लावपाक जाय आनी म्हणून आज 15 देवी पासून आमी पळय नाक्या पर्यंत ज्या तरेन आमचे चोडणेकर संदीप चोडणेकर वडील सांगताले की कशा पद्धतीच्या कार्यक्रमांची रूपरेषा तांच्यांनी केली आसा आनी ते हे कार्यक्रम करता आसतना केवळ दिखावा म्हणून कार्यक्रम नाही मुख्यमंत्र्यांनी ठरवले आसा की 3 महिने हा कार्यक्रम करप 5 जून पासून 5 सप्टेंबर पर्यंत आनी ज्या तरेचें स्वप्न त्यांनी पळयल्लें आसा की गोंयच्यान जेन्ना 15 देवीच्यान एखादो भितर एंट्री मारतलो त्या वेळाचेर सबंद गोंयभर ताका झाडां हिरवळीत अशें पळोवपाक मेळटलें ज्या वेळाचेर कारवारच्यान जेन्ना तो गोंय नाक्याचेर भितर सरतलो त्या वेळाचेर ताका एक वेगळ्या पद्धतीचें वातावरण हे एनवायरमेंट ताका ह्या गोंया भितर दिसतलें आनी म्हणून म्हाका याद जाता गेल्या 20 वर्सां पयलीं जर आमी पळयलें आसत जाल्यार बेंगलोर आमी गार्डन सिटी म्हणटाले म्हणजे एखादो जर लग्न जालो जाल्यार ताका हनीमून वचपाक जर खंयची जागा आसत जाल्यार बेंगलोर कारण गार्डन सिटी आनी त्यामुळे आमी गोंयांत पळयतात गोंयांत जो ट्युरिस्ट येता हो ट्युरिस्ट बीच हाका लागून बिचार वचून येता आसतलो समुद्र किनारे पळोवपाक येता आसतलो पण ह्या ट्युरिस्टान गोंयचें गार्डन पळोवपाक येवचें गोंया भितर सरतकच एक निवळपणा पळोवची आनी त्यामुळे हें जर आमी केलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता एक बऱ्या तरेचें स्वप्न जे मुख्यमंत्र्यान पळयलां कारण विकसीत भारत 2047 भारत देश हो विकसीत राष्ट्र 2047 ज्या वेळाचेर जातलें अशा वेळाचेर आमी आमच्या पर्यावरणाचोय सुद्दां सांबाळ करपाक जाय आनी म्हणून मुख्यमंत्र्यान ठरयलां की गोंय विकसीत 2037 गोंय धाकटें राज्य आसा आनी त्यामुळे ह्या देशा भितरलें धाकटें राज्य बऱ्या तरेचें कशा पद्दतीन डेवलप जातलें कशा पद्दतीन आमी विकसीत जातले आनी विकसीत राज्य ज्या वेळाचेर जातलें त्या वेळाचेर म्हजें राज्य जें आसा हे राज्य हिरवळीत राज्य जावंक जाय म्हजें गोंय हें हिरवळीत जावपाक जाय आनी त्यामुळे तांचें एक विजन आसा की गोंया भितर 10 लाख तांच्यांनी अपील केलें व्हडलो म्हाका दिसता टॅक्टन कंपनीक तांच्यांनी म्हणलें की तुमी सुद्दां झाडां लायली म्हणून जावचें ना तेंची कोणे तरी राखण करपाक जाय कोणे तरी ताका उदक घालपाक जाय आनी म्हणून तांच्यांनी अपील केलें आसा वेगवेगळ्या कंपनीक की तुमी तांचो सांबाळ करात तुमच्या सीएसआर फंडांतल्यान तुमी सांबाळ करात आनी बऱ्याच जाणांनी अपील केलें कदाचित रोड सायडीक घरां आसतलीं तांच्यांनी ताका अपील केलें की तुमी स्वता आपल्या घराच्या भितर जरी आपल्या कंपाउंडान जरी झाड लायलें आसत जाल्यार तें म्हजें झाड न्हय तुमी सांबाळ करात तुमचें झाड तें त्या झाडांतल्यान फळां आसा तुमी खावपाक जाय आनी म्हणून हें जर आमी सगळ्यांनी जर सहकार्य केलें कारण एखादो मुखेली जेन्ना आमकां उलो मारता विकसीत भारत 2047 प्रधानमंत्र्यान उलो मारलो आमकां प्रधानमंत्री एकटे करूंक शकचे ना आमचे सगळ्यांनी तांकां सहकार्य जाय आनी त्यामुळे मुख्यमंत्री आज सगळ्या गोंयकारांक उलो मारता की आमी झाडां लावया 10 लाखाचें लक्ष्य आमी पूर्ण करुया त्या झाडांचो सांबाळ करुया वेगवेगळ्या कॉलनी आसतले त्या कॉलनींनी आमी झाडां लावया रस्त्यार आमी झाडां लावया गार्डनांनी आमी झाडां लावया आनी ही जर झाडां लावपाचें स्वप्न जर तेंचे आमी पूर्ण करपाक शकले ज्या वेळाचेर सप्टेंबर 5 तारीख जेन्ना आमी ह्या गोंयांत पळयतले एक वेगळें गोंय आमकां पळोवपाक मेळटलें कोण हांगा कचरो उडयता तें सगळें बंद जातलें आनी त्यामुळे तांकां सहकार्य करप आमची सगळ्यांची अत्यंत आवश्यकता आसा आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचें विजन जें आसा विकसीत भारत जशें 2047 नरेंद्र मोदीजी म्हणटा विकसीत गोंय 2037 त्यामुळे म्हणजे आमचें गोंय जेन्ना आमकां विकसीत जावंक जाय अशा वेळाचेर समतोल पर्यावरणाचो सुद्दां आमकां विकास करपाक जाय आनी म्हणून जशें तांच्यांनी सांगलें स्वयंपूर्ण भारत आमी पळयलें की आपलें जें गोंय जें आसा हें गोंय नितळ करपाक जाय हे
तांच्या भितर जे विजन आसा ते पूर्ण करपाक आमी ताका सहकार्य करूया. हांव परत एकदा डिपार्टमेंट ऑफ तिनूय डिपार्टमेंटां PWD आसतले, एनवायरमेंट आसतले किंवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसतलो यांच्या सगळ्यांच्या एकत्रितपणान येऊन तांच्यांनी हो जो कार्यक्रमाची व्यवस्था ऑर्गनायज केल्लो आसा हो कार्यक्रम फुडें व्हरा पर्यंत एक बऱ्या तरेचे गोंय करपाक लागून सगळ्यांनी हातभार लावचो. हांव वेगवेगळ्यो ज्यो कॉम्पिटिशनां घेतली ह्या कॉम्पिटिशना भितर तांकां प्रायजां मेळ्ळी त्या सगळ्या भुरग्यांचें अभिनंदन करता. वेगवेगळ्या कंपनींनी पार्टिसिपेट जाले तांकां बक्षिसां मेळिल्लीं आसा तेंचें अभिनंदन करता. आनी आमी ज्या वेळार एखादें प्रॉफीट जर मेळयता आसत जाल्यार भितरलो थोडो खर्च आमी जर ह्या अशा कामाक वापरलो आसत जाल्यार ताच्या भितर आमी निसर्गय आमचो बरो करपाक शकतले. आनी म्हणून परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता आनी खास करून मुख्यमंत्र्यांचें अभिनंदन करून म्हजी ओळख थांबयता. धन्यवाद देव बरें. खासदार महोदय सदानंद कादवडे. तर आज या कार्यक्रमा खातीर उपस्थित भोवमानाधिक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां उलो मारयात आनी आमकां सगळ्या गोंयकारांक उलो मारिल्लो आसा की आमचें गोंय हरीत करून सोडचें. प्रत्येक गोष्टीचो बारीकसाणीन विचार करीत ज्या मुखेलमंत्र्यान स्वयंपूर्ण गोंय जावचें हो न भूतो न भविष्यती असो नारो सबंद गोंयाक दिलो. त्या स्वयंपूर्ण गोंयाचे प्रणेते, गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचे प्रणेते, म्हजें घर सारख्या स्किमीचे प्रणेते डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां विनंती आसा की ह्या कार्यक्रमाच्या निमतान तांणी सगळ्या मुखार आपले विचार मांडचे. भोवमानाधिक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. नमस्कार. वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2026 आज ह्या खाशेल्या कार्यक्रमात आमच्या मदीं आसात आमचे राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद कादवडे, पणजेचे आमदार आनी आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मोळसेरात, आमचे आमदार केदार रुडाल राजेश, राज्याचे CS डॉक्टर कंडामलू रोहित मोळसेरात, त्याचबरोबर हे कंबायंड डिपार्टमेंटाक म्हणजे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, PWD डिपार्टमेंट आणि वेस्ट मॅनेजमेंट या सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या सहकार्यान आमचो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे घडोवपा खातीर आमी सगळे जाण नशीब जमल्या. खासा करून बाब संदीप चोंडेकार म्हणजे प्रिन्सिपल इंजिनियर ज्यांच्यानी पुराय जबाबदारी जी घेतल्या म्हणजे नॅशनल हायवे पासून स्टेट हायवे पर्यंत ग्रीन कॉरिडॉर करपाची. आमी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या उलो आमी ओळ दिता आसतना एक पेड मा के नाम ही कॅम्पेन ग्रीन गोवा क्लीन गोवा हे करपा खातीर आयच्यान सुरवात करता. आनी हे सुरवात करता आसतना बाकीबाब होमकारांच्या उतरांनी माझ्या गोव्याच्या भुमीच्या गड्या नारायण मधाचे कड्या कोपरामधून फुटाची घटई जाते. खरें म्हणजे जून म्हयन्यात इतक्यान पुराय गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात पावस पडपाक जाय आशिल्लो आनी सगळ्या दोंगरावयल्यान आमकां मोठ्या प्रमाणात उदक व्हांवता आसतना दुधा सारकें व्हडे दिसपाक जाय आशिल्ले पण ते दिसना. फॉर वेरियस रिजन्स आसतली. म्हणजे हांव तितून वचना आत्ताच्या घडीक आमी क्लायमेट चेंजचेर उलयता, आमी कार्बन इमिशन झिरो डावन करपाचेर उलयता आनी 5 जून आयच्या दिसा खरें गोंयांत धो पावस पडपाक जाय आशिल्लो. ताका उशीर जाला पण आमी देवा लागीं मागुया फुडल्या 2 दिसांच्या भितर मॉन्सून गोंयांत पावतलो हाची खात्री आनी विश्वास दवरून आयच्यान आमी झाडां लावपाचो संकल्प केला. आनी हो संकल्प करता आसतना 5 जून ते 5 सप्टेंबर पर्यंत 10 लाख झाडां आमी सगळे जाण मेळून लायतले. प्रत्येक मनशान मिनिमम एक झाड फुडल्या 90 दिसांच्या भितर लावचो आनी ग्रीन गोवा क्लीन गोवा हे मिशन सक्सेसफूल करचें त्या खातीर आयचो कार्यक्रम आसा. आयच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमी म्हणजे पत्रादेवीच्या त्या पुण्य स्मारका कडेन पयलें झाड लावन ह्या कार्यक्रमाक सुरवात केली आनी आयचो कार्यक्रम पत्रादेवी पासून पोळे पर्यंत आमी पुराय रस्त्याचेर आज झाडां लायता आनी गोंयची सगळीं डिपार्टमेंटां ह्या झाडां लावपाच्या कार्यक्रमांत इन्वॉल्व आसा. जशें मडगांवांत बाब दिगंबर कामत PWD मिनिस्टर, काणकोणांत बाब रमेश तवडकर आनी पत्रादेवी म्हाज्या बरोबर स्थानीक उणी आमदार रेव्हेन्यू टुरिझम मिनिस्टर, फिशरीज मिनिस्टर हे सगळे म्हाज्या बरोबर आशिल्ले. 90 दिसांच्या कॅम्पेनिंगान आमी सगळे जाण
ह्या 10 लाख झाडां लावपा खातीर मागीर पंचायती आसतल्यो, म्युनिसिपालिटी आसतल्यो आनी गोंयचो प्रत्येक नागरीक आसतलो. आपलो वाठार ग्रीन करपाक, आपलो वाठार क्लीन करपाक आमी सगळ्यांनी वांटो घेवचो. हें मिशन फक्त गोंय सरकारचें न्ही, हें मिशन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आनी मुख्यमंत्री हेंचें न्ही, तर हें मिशन गोंयकारांचें आसा. आनी ह्या मिशनाक आमी सगळ्यांनी भाग घेवपा खातीरच आज तुमकां सगळ्या गोंयकारांक हांवें उलो मारला की गोंयचे ग्रीन कॉरिडॉर करता आसतना ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ह्या मिशनात आमी सगळे जाण वांटेकारी जावया आनी खरोखरूच एक बरें वातावरण तयार करपाचो प्रयत्न करूया. ह्या वर्साची थीम आसा इन्स्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लायमेट एंड फॉर फ्युचर. ही थीम घेवन फुडें वता आसतना आमी ह्या 90 दिसांच्या कॅम्पेनिंगात आमचो पुराय NH-66 नॅशनल हायवे मिडियन आसतले, सायडी आसतले, हाज्या जाग्याचेर पत्रादेवी पासून पोळ्या पर्यंत ह्या दोशी सायडीन आसतल्या सगळ्या लोकांकूय आमी उलो मारता तुमच्या जागेर सुद्दां फ्रूट कॅरिंग ट्रीज जी लावपाक जाय ती आमी लावपाक तयार आहा, तुमकांय फुकट दिवपाक तयार आहा. तुमी ती लावन घेवची आनी ताजी फ्रुट्स ही तुमीच घेवची. ही फ्रुट्स आमी खावचे ना. म्हणजे आंबे लायले, जांबळां लायली, जाल्यारूय भिंडां लायली जाल्यार ती तुमच्या खातीर लायता. आमकां ग्रिनरी मेंटेन करपाक जाय. फळां तुमी घेयात, ग्रिनरी आमकां दियात. आमी तेच्या म्हणटा फळां तुमी घेयात, ऑक्सिजन सगळ्यांक दियात. ह्या धर्तीचेर ही झाडां लावपाक जाय. म्हणून रस्त्याक तेंपाक जेचो जागो आसा त्या सगळ्या जाणांनी म्हणजे हातूंत वांटेकारी जावचे आनी खूब मोठ्या प्रमाणात हातूंत आमी सगळ्या जाणांनी सहभागी घेत जाल्यारूच आमकां हें पॉसिबल जातलें. आमी प्लांटेशन जें म्हणटा हें प्लांटेशन फक्त आयचें एक झाड लावच्या पुरतें मर्यादीत ना. आज आमी इन्वेस्ट करता वेस्ट मॅनेजमेंटात, आमी आज इन्वेस्ट करता रिन्युएबल एनर्जीत, आमी इन्वेस्ट करता वॉटर कन्जर्वेशनान, आमी इन्वेस्ट करता सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल रिस्टोरेशन. ह्या हातूंत आमी आज इन्वेस्ट करता आनी ताका लागूनच आमी सगळ्या जाणांनी जर बरोबर आयले जाल्यार हें सगळें जातलें. हांव आत्तां अवॉर्ड दिता आसतना डॅक्कन कंपनीच्या CEO आनी ताच्या कडेन उलयलो. ही झाडां आमी लायतली खरी, पण ही कायमची आमकांच मेंटेन करप हें एकदां शक्य जायना. पण अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्ही जर इनिशिएटिव्ह घेतले जाल्यार हें खूब मोठ्या प्रमाणात मेंटेन करप शक्य आहा. तुम्ही जर तेजें ल्हानशें उदाहरण पळयशात जाल्यार ग्लॅनमार्क कंपनीन आमचो मांडवी ब्रिज सोंपल्या उपरांत टील सेक्रेटरीएटच्या एंट्रन्स पर्यंत थंयचें गार्डन हें कंप्लिटली पुला सकयले हांव सांगता ग्लॅनमार्क कंपनीन डेवलप केला आनी ग्लॅनमार्क कंपनीच जे मेंटेनूय करता ताचो बोर्डूय बी आमी तशाच पद्दतीन थंय लायला. म्हणून गोंयांत आसलेल्या जे कार्बन इमिशन करता आनी बाकीच्याकूय बी नॉट ओन्ली द कार्बन इमिशन बट रेस्ट ऑफ कंपनी ऑल्सो जो आपल्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या अंतर्गत ह्या मिशनात आमच्या बरोबर वांटेकारी जावचे. आमचे कन्सर्न PWD इंजिनियर्स दे वील एप्रोच, ते तुमकां एप्रोच जावना आसत जाल्यार तुमी तांकां एप्रोच जाय. तुमची एडवर्टायजमेंट तुमकां ज्या पद्दतीची लावपाक जाय आमी लावपाक एलाव करता. आमकां फुडलो 365 डेज ते मेंटेन दवरपाक जाय, ग्रिनरी मेंटेन दवरपाक जाय. ताची तुमच्या सगळ्यांचें सहकार्य हेजी आमकां गरज आसा. म्हाका खात्री आसा की पुराय गोंयांतल्यो मेजर कंपनीज ह्या CSRाक इन्वेस्ट करतले आनी गोंयचे ग्रीन मेंटेन करपाक तुमचो सगळ्यांचो आस्पाव आसतलो. आमी पळयता की सातत्यान आमचे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट हे खूब मोठ्या प्रमाणात गोंय ही जे 68% ग्रीन कवर राज्य आसा. देशांतले सगळ्यात व्हडलें ग्रीन कवर राज्य खंयचें जाल्यार तें गोंय आसतलें. पण हें करता आसतना आमी वेगवेगळे इनिशिएटिव्स म्हज्या एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी सातत्यान घेता. 25 वेटलँड आमी आतां पर्यंत नोटिफायड केल्या. 168 वॉटर बॉडीज ज्यो आमी रिज्युमिनेट केल्या. परत एकदा ताका नव्यान उर्जीत वेवस्थेत हाडल्या. तुम्ही सगळ्या जाणांनी कदाचित तार रिवर किंवा म्हापसा रिवर पळयल्या आसतली. आतां वयता आसतना तुमकां दिसता बऱ्याच जाणांक तार रिवराचो उगम खंय जाता आनी तार रिवर खंय सोंपता हीच खबर नाशिल्ली. 4.5 किलोमीटर तार रिवर
पयर आमी उसपून हे केल्या उपरांत तितून व्हडयेर वचपाचो सुद्दां आनंद हांव आनी आमचो WRD मिनिस्टर म्हणजे 31 मे म्हयन्यात ज्या तार रिवर आमकां केन्ना दिसत नाशिल्ली पूर्णता बुजून गेल्ली त्या तार रिवरान 1.5 ते 2 मिटराचें उदक हे खळखळीत हळदोण्यातल्या त्या देवळा कडेन व्हांवता आनी ते डायरेक्टली वचून आमच्या हेवटेंतल्यान म्हापसांतल्यान क्रॉस जाता आसतना फुडें वचून न्हंयेन मेळटा. इतके सुंदर रित्या तार रिवराचें दीस परत रिज्युमिनेशन करपाचें काम हे म्हज्या सरकारान केलां. प्रोटेक्टेड बायोडायवर्सिटी नेटवर्क गांवांतल्यो बायोडायवर्सिटी कमिटीज बायोडायवर्सिटी सायट नंदा लेक अशी कितलीशीच आमी आयडेंटिफायड केल्या नोटिफायड केल्या. सुर्ला सारकिल्या गांवांत वंदराई ही आमी नोटिफायड केल्या. आज ती पळोवपा खातीर वेगवेगळ्या ठिकाणचे लोक ती पळोवपा खातीर येता. दीस इज वन ऑफ द अचिवमेंट ह्या क्षेत्रा खातीर आसा. म्हणून आयचे वर्ल्ड एनवायरमेंट डेचें औचित्य साधून आज सगळ्या गोंयकारांक उलोवंक घालता. ग्रीन गोवा क्लीन गोवा दवरपा खातीर सरकार कोट्यांनी रुपया स्पेंड करता. म्हणजे गोंय सरकार हे पयलें सरकार आसतलें ज्यांच्यांनी म्हणजे वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री वेगळी फॉर्म केल्या आनी ताच्या अंतर्गत म्हणजे वेस्ट मॅनेजमेंट इज अ नॉलेज पार्टनर विथ द मिनिस्ट्री ऑफ द हावजींग अँड अर्बन डेव्हलपमेंट विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. हाची नोट आपल्या निती आयोगान घेतल्या. हाची नोट आमी NGTन घेतल्या. NGT has given a direction for the other states to go and see the waste management plant in the state of Goa. मागीर waste management आसूनी बायोमेडिकल वेस्ट आसूनी हजार्डस वेस्ट आसूनी अशा वेगवेगळ्या पद्धतीची ट्रीटमेंट ही PPP बेसिसचेर काम हे करपाचें म्हणजे सरकार हे सातत्यात करता. आनी हे बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट हजार्डस वेस्ट सुर्ला सारकिल्या नो इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री हे पळोवपा खातीर वेगवेगळ्या कडल्यान लोक आयजूय येता. आमी क्लीन एनर्जी आनी क्लायमेट रेजिलंट हातूंय बी काम करपा खातीर खंयसरूच फाटीं ना. गोंय आज खूब बऱ्या पद्दतीन गोवा सोलार गोवा रूफटॉप स्कीम किंवा PM सूर्यघर योजना हाच्या अंतर्गत 7,000च्या पेक्षा चड घरांचेर रूफटॉप सोलार बसयल्या. हांव उरलेल्यांकूय आव्हान करता की तांच्यांनी बी बसून घेवच्यो. हाच्या व्यतिरिक्त आमी नॅचरल गॅस प्रमोट करता. कालच हांवें म्हणजे नॅचरल गॅस सप्लायर्स जे गोंयांत आसा गेल अँड अदानी ग्रुप्स नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा हांच्या बरोबर म्हणजे फॉर द इंडस्ट्री पर्पज वेरेवर द नॅचरल गॅस इज रिक्वायर्ड इट इज अ चिपर दॅन म्हणजे अदर बायोफ्युअल्स म्हणटा तशें ती घेवची. ताच्या खातीर लागपी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स तांकां स्पीडअप करपाक एक्सपडायट करपाक इन्स्ट्रक्शन दिल्या. म्हणून मॅक्झिमम 100% फॉर द कमर्शियल आनी इंडस्ट्रियल लोकांनी हे नॅचरल गॅसाचेर वयचे. द रेजिडेन्शियल ऑल्सो दे आर प्रोवायडींग द फेसिलिटीज फॉर द नॅचरल गॅस. आमी इवन दो EV बसीस प्रमोट करपाक लागल्या. बायोगॅस आनी बायोफ्युएल हे खूब मोठ्या प्रमाणात आमी प्रमोट करता. भायर जर तुमी एक स्टॉल पळयलो आसत जाल्यार तितून कुक्ड ऑयल परत घेवपाचो एग्रीमेंट वी हॅव सायन विथ दॅट कंपनी. कंपनीचें नांव म्हाका याद जायना बट वेल बीग इन रेस्टॉरंटात जी कुक्ड ऑयल मेळटा ती कुक्ड ऑयल परत घेवप आनी ती बायोफ्युएला खातीर यूज करप हेजो सरकाराचो एग्रीमेंट ऑलरेडी जाला. त्या खातीर सगळ्या अशा पद्दतीचे म्हणजे रस्त्यार गाडे काडपी पासून तो 5 स्टार हॉटेलांतली ऑयल ही सगळी ऑयल एकदा यूज केल्या उपरांत तेणी परत यूज करची न्ही विच इज हार्मफूल फॉर द ह्युमन लायफ. ती ऑयल आमी परत घेतले आनी ताचो बायोडिझेलाक कन्वर्ट करतले. म्हणजे वी आर पेईंग फॉर दॅट रेस्टॉरंट ऑल्सो फॉर दॅट कुक्ड ऑयल म्हणजे तो परत परत वापरचो ना. लोकांच्या आरोग्याची काळजी इतकी मोठ्या प्रमाणात म्हजें सरकार हे घेता. भायर लायले आमी एक्झिबिशन वीच सेज दॅट वी आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली. आयदर ती DRS स्कीम आसतली आयदर बायोडायवर्सिटीचे गोवन प्रॉडक्ट आसतले
फॉरेस्टाचो आमचो स्टॉल आसतलो किंवा अवेरनेसा खातीर लायिल्ले बाकीचे स्टॉल जे खूब गोंयपासून बाकीचे दीस एनवायरमेंटा खातीर आमी कितले फ्रेंडली आसा ते दाखोवन दिता आनी हे सगळे करता आसतना एग्रीकल्चर WRD डिपार्टमेंट आणि इकॉलॉजी रिस्टोरेशन करपा खातीर आमी वेगवेगळ्या पद्धतीचे म्हणजे 37 हेक्टर्स ऑफ द फेलो लँड ही आमी परत कल्टिवेशना खातीर हाडपाचें काम केलां. इवन दो वी आर वर्किंग फॉर द 18,000 हेक्टर खाजल लँड रिवायव करपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. ऑलरेडी वी हॅड सायन द एग्रीमेंट विथ द एक्सपर्ट्स जेणे करून 18,000 हेक्टर ही खाजल लँड परत जर रिवायव जाली जाल्यार खाजल शेती ही खूब बऱ्या पद्दतीन ती जातली आनी ताकाच लागून आमी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हे फक्त सरकाराचें काम न्ही तर आमी सगळे जाण जर एकत्र आयले जाल्यार एनवायरमेंट प्रोटेक्शन खूब बऱ्या पद्दतीन जातलें. ह्या मोहिमेक तुमी सगळ्या जाणांनी ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ह्या मिशनात भाग घेवचे. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी जे स्वच्छ भारत अभियान जे सुरवात केल्लें ते आज आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात पळोवपाक मेळटा. आमी पळयता की ह्या एक पेड माँ की नांव ह्या कॅम्पेनिंगात समेस्त गोंयकार हो इनवॉल्व जातलो आनी ह्या ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ह्या हातूंतल्यान ही सुरवात जातली. फुडली 90 दिसांची कॅम्पेन आसा म्हणून हांव गोंयकारांक उलो मारता तुम्ही झाड लायल्या शिवाय रावू नाकात आनी झाड लायल्या उपरांत ताचो फोटो काडून स्कॅन केल्या शिवाय किंवा आमकां अपलोड केल्या शिवाय रावू नाका. आमी खूब मोठ्या प्रमाणात हाजोय बी वांटेकारी जावपाचें आसा. आयच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमी ज्या पोस्टर कॉम्पिटिशन आसतलें किंवा बाकीचे एनवायरमेंटल क्विज कॉम्पिटिशन आसतलें एनवायरमेंटल बेस्ट प्रॅक्टिसीस इन द इंडस्ट्रीज आसतलें द क्लिक फॉर द क्लायमेट फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन आसतलें किंवा स्टेट बायोडायवर्सिटीचे अवॉर्ड हांचे बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता. नेटान तांच्या खातीर एकदा ताळी वाजोवपाची गरज आसा. तांच्यांनी खूब बरें काम केलां आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें आमी पयले फावटी पुराय देशात म्हणजे वेस्ट मॅनेजमेंट टेक्निशियन कोर्स हो सुरू करता. वी हॅव सायन द एग्रीमेंट विथ द डायरेक्टर ऑफ द स्किल डेव्हलपमेंट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आणि वेस्ट मॅनेजमेंट. म्हणजे इन फ्युचरात आमकां अशा पद्दतीचे जे टेक्निशियन जाय स्किल्ड स्टाफ जाय तो स्किल्ड स्टाफ तयार करपाचें काम आमच्या ITआंतल्यान जातलें. गोंय हे पयलें राज्य आसा आनी ताका लागून हें सुरू करता आसतनाय बी म्हाका खूब खोस भोगता. हांव तुमकां आतां युज्ड कुकींग ऑयलची कंपनी जी म्हणटालो मुंजीर भारत हाज्या बरोबर गोंय सरकाराचो एग्रीमेंटूय ऑलरेडी सायन जाला आनी इन फ्युचर हातूंतय आमी काम करतले. हांव आयच्या दिसा परत एकदा म्हणजे वर्ल्ड एनवायरमेंट डेच्या दिसा सगळ्या जाणांनी हांव खंय रस्त्यार उडोवचो ना हांव झाड लायतलो हेज्या खातीर शपथबद्ध जावप ही काळाची गरज आसा. तुमच्या सहकार्यात आमी ग्रीन गोवा क्लीन गोवा हे मिशन सक्सेसफूल करतले. ते करपाक तुमचो सगळ्यांचो हातभार आसचो आनी हे 90 दीस कॅम्पेन सोंपयता आसतनाय बी अशाच पद्दतीचो उत्साहाचो कार्यक्रम पत्रादेवी पासून कोळे पर्यंत घेवपाची संकल्पना सगळ्यांक इनवॉल्व करून सरकाराची आसा. फुडले 90 दीस सगळ्या गोंयकारांनी आमकां सहकार्य करचें हें तुमच्या लागीं मागता आनी म्हज्या सगळ्या डिपार्टमेंटाचो जे ह्या कार्यक्रमांत इनवॉल्व जाल्या तांचें खूब खूब अभिनंदन करता आनी म्हजें 2 उतरां सोंपयता. देव बरें. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, डॉक्टर लेविन्सन मार्टिन्स IAS चेयरमैन गोवा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड is requested to hand over a memento to Honorable Chief Minister of Goa Dr. Pramod Sawant ji. Also requesting Dr. Levinson Martin sir to hand over a memento to Shri Athanasio Mansera, Honorable Minister for Revenue, Labour and Employment. Also, please hand over a memento to Honorable Member of Rajya Sabha, Government of India, Shri Sonal Sheikh Tadawde.
श्रीमान सदानंद शेठ जाधवडे. Please hand over a memento to Honorable MLA of Santa Cruz, Shri Rudolph Fernandez. Shri Rajesh Pandey Sahib,